गोंयान अजूनही रस्तो आणि नळ नाशिल्ले गाव आणि वाडे आसात। साखळे वेळगेचे मडकयकार वाड्याची अशीच परिस्थिती। PWD खात्याच्या यादीन घडये हो वाडोच नासुये। मडकयकार वाड्यार वतले जाल्यार रस्तो ना। थंयच्या फामिलींनी गांवांत आज मेरेन केन्नाच नळाचे उदक पळयले ना। केन्ना तरी गांवाचेर सरकाराची नजर पडटली म्हूण लोक वाट पळयतात। पळयात उदय परबाचो रिपोर्ट। फुडले 2-3 वर्सांत सगळ्यांक 24 वरां उदक दितले म्हूण सरकार फाटले 1.5 वर्स जाले उलोवन दाखयता। मात हे सरकाराच्या राजवटीन असोय वाडो आसा जंय अजून नळाचें उदकच पाविल्लें ना। साखळे वेळग्याचे मडकयकार वाड्यावेले लोकांची परिस्थिती पळयात। हो वाठार वेळगे पंचायतीन येता। वाड्यार नळाची लायन घाल्यार वर्सां जाली मात उदक ना, कारण लायनीचें काम अर्दवट सांडलां। वाड्याची लोकसंख्या 250-300 आसतली। गांवचे लोक बांयच्या उदकाचेर दीस काडटात। ते शिवाय थंय मातशे पयस धनगरांच्यो 3 फामिली रावतात। ते तर कोळसुल्यांनी फोंडकुलांतले उदक भरून दीस काडटात। जेवणा खाणा पासून सगळे कामांक फोंडकुलांतले उदक। वाड्यावेली बाय तांकां पयस पडटा। गिमान तर फोंडकुला आडटकीच हाल पळोवपाचे ना। उदक ना ते ना हे 250-300 लोकांक यो वच करतले जाल्यार वाड्याक रस्तोय ना। शाळा कॉलेजांनी वचपी भुरग्यांक किलोमीटर भर चलत वचचें पडटा। मोटारीचो रस्तो नाच। मातयेच्या रस्त्यावेल्यान मोटरसायकल सुद्धा व्हरतले जाल्यार नित्याची कसरत। येदोसो डबरो आसा त्या डबऱ्याच्या वयता आनी त्या डबऱ्याच्या आमी गोलयेन कळशेन उदक काडटा। आमकां हांगा खूब त्रास जातात, खूब हाल जाता, खूब त्रास पडटा। गीम येयलो काय ते उदक सुकता जवळ जवळ मार्च एप्रिल म्हटल्यार, म्हणजे ते बांयचेर डिपेंड रावन त्यांचो उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना। रोड जो आसा तो घरा पासून अर्दो किलोमिटर सुरला वर्कशॉप स्टॉप आसा ते सायडीक आनी अर्दो किलोमिटर वेळग्या स्टॉप आसा ते सायडीक, आनी दोशे सायडीक तेजो यूज जाता। परिवर्तन सरकाराच्या राजवटीन दिवचल तालुक्यान असोय मडकयकार वाडो आसा। थंय बाकीच्या लोकां बरोबर 3 धनगरांच्यो फामिली आसात। धनगरांक शिक्षण नोकऱ्यांनी आरक्षण दिवपाच्यो गजाली करतले सरकाराक हे लोकांक रस्तो सोड ताळ्यार नळाचे उदकाचे 4 थेंब घालपय जमिल्ले ना। उदय परब, प्रुडंटा खातीर। कला अकादमीन भजनी सर्तीचे इनामांची रक्कम दोबरादीन वाडयल्या। अंदू दादले, बायलां आनी भुरगे अशा वेगवेगळे 3 गटांनी जावपी सर्ती खातीर वट्ट 6,54,000 रुपयाची इनामां दितले, अशें कला अकादमीचो अध्यक्ष आमदार विष्णू वाघान मिडियाक सांगले। कला अकादमीची भजनी सर्त ही आशियांतली सगळ्यात व्हडली भक्ती गितांची सर्त असो विष्णूचो दावो। त्या बायलांच्या स्पर्धेन सुद्दां आमी तांच्या बक्षिसांनी वाड केल्ली आहा। पयलीं तांकांय बीन 15,000 रुपया आसतालें पयलें इनाम, तें आतां 25,000 केलां। दुसरें 10,000 आसतालें तें 20,000 केलां। तिसरें 7.5 आसतालें तें 15,000 केलां। चवथें 5,000 आहा तें 10,000 केलां। सोनूच्यान आमी घसघशीत वाड ही स्पर्धेच्या बक्षिसाच्या रकमेन केल्या। पुरुश गटान जे पयलें बक्षीस आशिल्लें तें 15,000 आसतालें तें आमी आतां 50,000 रुपया केल्लें। 10,000 दुसरें आसतालें तें आतां 40,000 केल्लें। 7,500 तिसरें आसतालें तें 30,000 केल्लें। 5,000 चवथें आसतालें तें 20,000 केलां आनी 2,000ची फक्त 2 उत्तेजनां दिताले, ताच्या बदला आतां 10,000ची 2 उत्तेजनां बक्षिसां ही आमी दितले। ह्या स्पर्धेचेर बक्षिसाच्या पोटी आमी 3,47,000 रुपया हे आमकां दिवचे पडटाले। ताच्या बदला आतां ह्या वाडयल्ल्या रकमे खातीर तो आंकडो आतां 6,54,000 गेला। तेज्या भायर आमी जे पथकां येता त्या पथकांक ट्रान्सपोर्ट दितात, गाडयेचें भाडें दितात तांकां आमी। आनी म्हाका दिसता सांगपाक खोस भोगता की आशियाच्या इतिहासांतली ही सगळ्यांत मोठी भक्ती संगीत स्पर्धा म्हणलें जाल्यार अतिताय जावचें ना। रेवोडा पंचायतीचे टांग वाठारांतली सुकिल्ली झाडां जाता तितले बेगीन मारची म्हूण थंयचे लोक आनी पंचायत मागता। त्या झाडांक लागून फाटल्या कांय दिसांनी एक घर आनी देवळाक मार बसला। पावसा वाऱ्यान ही झाडां पडल्यार घराक काबार जावंक शकतात। लोकांक जिवाचे बरे वायट जावपाचो भंय दिसता। हाका लागून लोक झाडां मारची म्हूण मागतात। अनर्थ घडचे पयलीं सुकिल्ली झाडां कापपाचो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यान दिवचो अशें रेवोडा ग्रामपंचायत मागता। आनी फाटल्या दिसांनी ते व्हडले खाने मातशे पडून आमचे नळ्याचे मेळ्याचे नुकसान जालें। आमी तात्पुरते कापे ती घरां घालून ते आमचे पाणयेचो आमी बंदोबस्त केला, नाल्यार आमच्या घरान ते पाणी घुसतले आसले।
ते सुकल्या न्हू ते इल्लेले खाणे मोडटा आणि रातचे जसो वारो येयलो काय ना तसो आवाज जाता. आमची भुरगीं बिगीं रातची 12ंकूच उठून मागीर भायर वयता भिवन. तेन्ना एकदां पडलें तें आमचे म्हणटा सगळें पाणी बिणी भरून घरान गेलें. तेन्ना आमी भायर बी धांवून येयल्यो. तेन्ना म्हणटा तुमी सरकारान केली चवकशी करची हेची. ही झाडां जी आहा ती आतां तुमी पळयतात सारकी एकदम सुकलेल्या हितून आहा. तेंचे मुनांक सुद्दां कांयच पावर ना. मातसो वारो येयलो काय ना म्हणजे अशी इतकी हालतात ती. आनी ही जी व्हडली झाडां ही आहा पळय ती एक पडात न्हू व्हडलें जाल्यार सगळीं बाकीची झाडां घेवन ती येतली आनी घराचेर पडोन घराची हानी जातली आनी जे जिवाची हानी जावपाची शक्यता आहा. त्या खातीर लोकांक इतके त्रास जाले. हे आतां येयल्ले दिसा हे पंचायतीन वचून कंप्लेन करून आमी ते फायर ब्रिगेडीन हांव आनी सरपंच सतीश हरमलकर वचोन हितून आमच्या फॉरेस्टान वचोन तांकां सांगून येयले. तर तेंच्यांनी सांगलें आमकां कलेक्टराची जो मेरेन आमकां ऑर्डर येयना वचोन इन्स्पेक्शन करा म्हणून तो मेरेन आमी वचोन इन्स्पेक्शन करूंक शकना. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.